नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. आदिवासींच्या राजकीय आरक्षणा खातीर निमणे मेरेन करतले यत्न, सांगता सभापती रमेश तवाडकार. ताळगांवकारांनी व्हडा उमेदीन मनयले कणसाचे फेस्त. शेकड्यांनी लोकांनी लायिल्ली हाजेरी. टायगर रिझर्व केल्यारूच उरतली म्हादय, म्हणटा बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगास. वायब्रंट गोवाच्या नांवा खाला सरकारान घातली गोंयकारांक टोपी. येणावळ हाडची सोडून इव्हेंटांचेर मोडले कोट्यांनी रुपया, गोवा फोर्डाचो आरोप. फुडल्या 5 वर्सांनी वाडटली लायटीची मागणी. लायटीची गरज भरून काडपा खातीर सरकार करतलो तरी कितें? आनी गोंयभर व्हडा उमेदीन मनायली नागपंचम. घराघरांनी मुर्ती हाडून केली नागाची पुजा. आनी आतां खबरो विस्तारांत. एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची दारां बंद जाल्ली नात. देखून केंद्र सरकारा कडेन उलोवप करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन सभापती रमेश तवाडकारान दिलां. आमचो सरकार जो आसा म्हणजे फातर फुडीत आसता तो हितून तोय पावना. पण आज सगळें फातर फोडपाची धमक आसा आनी भुरगीं हत्या चलोवपाची ताकद आसा. ही जर आसत जाल्यार आमी कित्याक ती जप करपाचें. हांव सांगपाक सोदता तुमकां, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अजून सगळी बंद जाली ना. त्यामुळे जर एक विषय जर अशें जर पेपर धाडण्यान तातूंत आयज जर जायत न्ही, आमी वयर आमच्या जे कोण बशिल्ले आसात तांकां सांगपाची धमक आनी सांगपाची धमक आमी आसा काय आसपाक. आजची गजाल सभापती म्हणजे आसा, जी गजाल हायर ऑथॉरिटी टर्मिनेट करपाची आसा. आम्ही ज्या दिसाक आम्ही हे सगळे हल्ले सगळे प्रकारचे प्रयत्न केले आणि विजय शायला मागीर आमी हार मानून गेले. आमी शेवटे पर्यंत आसा हार मानून जी गजाल आमी कन्विन्स करतले, आमी करून घेतले. हो जर एक दृढ विश्वास जर जायत न्ही जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन सुद्दां जर संमेलन घेवपाची दमाक आमी आसा. ताळगांवां क्रिस्तांव भावांनी कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. पळयात ताळगांवच्या ह्या कणसाच्या फेस्ताचें खाशेलपण. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. आयज तालिगांवांत क्रिस्तांव भावांनी कणसाचे फेस्त व्हडा श्रद्धेन मनयले. कणसाचे फेस्त जे आसा ते 24 ऑगस्टाक पुराय गोंयांत मनयतात, पूण तालिगांव 4 दिसां पयलींच ते मनायले वतात. हे कणसाचे फेस्त मनोवपा फाटले वैशिश्ट आनी तेची 2 उतरां आमी आयकून घेवया पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिदाद IC वेगस हांचे कडल्यान. ह्या कणसाच्या फेस्ताचे विटनेस आसा. पोर्तुगीज टायमा वयल्यान हे कणसाचे फेस्त तालिगांवांत तेंच्यांनी विटनेस केल्ले आसा. ती 2 उतरां तेंच्या कडल्यानूच आयकून घेवया. पयले सुवातेर हांव सगळ्या तालिगांवच्या गांवच्या भाव भयणांक तशेंच गोंयकारांक हॅपी फिस्ट हार्वेस्ट फिस्ट म्हणून विश करता. आनी वर्थ म्हणटा पळय तो ह्यो आमच्या फेस्ताचो जेन्ना पोर्चुगीज गोंयां कडेन झगडटाले आदुलशा कडेन, तेन्ना ते हारले आनी तेंचे कडेन कांय जायना जालें. तेंचे कडेन केन्ना जायना जालें, कांय जायना जालें म्हणून ते तालिगांवचे भाव फुडें सरोन तांकां जेवणाचो आदार दिलो. चड करून कम्युनिदादीचे वांगडी आसलेले पळय ताणें वांगडी लोकांनी आनी तांकां आदार दिलो. आदार दिवन तांकां जाता ते भाशेन तेंची पोटाची भूक मारली. तेन्ना पोर्तुगेजान राज चालू केलें गोंयांत. तेणें आमकां तालिगांवकारांक पयलो एक दिनवास न्ही करपाक आनी तेंचें नांव सामान दवरपाक पुर्तुगालाक सुद्दां तेणी बरोवन दवरलें. तालिगांवच्या गांवकारांनी आमकां हेल्प केलो. म्हूण तालिगांव तेणी एक प्रिविलेज दिलो, कित्याक आमी तांकां हेल्प केलो म्हणून पयलें तिसवाडीन करपाक.
पोर्तुगीज आदिलशाही कडेन जेन्ना झगडले तेन्ना ह्या तालिगांवच्या लोकांनी खंय तांकां धान्य दिवपाक मदत केली जेन्ना ते उपाशी पडले तेन्ना, म्हणून हे तांकां अधिकार दिलो पोर्तुगीज लोकांनी की तुमी 4 दीस पयलीं हे कणसाचे फेस्त जे आसा ते तालिगांव मनयात म्हणून. आमी कितले आधुनिकतायेच्या दिकेन पावलां मारता आसुये किंवा कितले आमी मॉडर्न जावये, पूण हे वडिलोपाट जी चलत आयिल्लेले जी प्रथा आसा किंवा हे सण बारीक बारीक जे आसा ते आमी साजरो करून, जशें की हे कणसाचे फेस्त मनशाचे निसर्गा कडेन आशिल्ले नातें दर्शयता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परबामणकार. म्हादय वाठार वाघ राखीव क्षेत्र करचो हो मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशाचो पाळो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान करचो अशी मागणी आपाचो आमदार वेंझी वेगसान केला. ह्या एका निर्णयाक लागून म्हादय आनी गोंयची राखण जातली अशें वेंझीचें म्हणणें. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान फाटल्या म्हयन्यांत वाघ राखीव क्षेत्र जाहीर करपाचो आदेश दिल्लो. एवरीबडी क्लियरली नोज जेन्ना असेंब्लींत मार्चांत उलयल्लो तेन्ना I was the only MLA who put in written and my only specific demand was Tiger Reserve. सगळे गोंयांकारान चोयले, आता सगळे म्हणटले, but that day in the assembly when an amendment was requested, it was only me who had said about Tiger Reserve and only one point agenda, Tiger Reserve has to be demarcated. कोण तेतून सपोर्ट करू ना असेंब्लीत, आता सगळे बोर्ड म्हणटा and that is the only reason. आज आमकां दिसती पडटा की युनियन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी he also says की तेंगे जी स्कीम म्हादय स्कीम जी आसा कर्नाटका फार्मर्सां, that is not able to proceed forward because of the pressure that is there for Tiger Reserve. And now it is time to promote Sawant government to take concrete steps to ensure that the High Courtan जे दिल्ले to make sure that demarcation of High Court judgment प्रमाणे so ते demarcation काम कमी जावपा जाय. So that is what is required. आणि आज हो सरकार जो हा डिले करीत आहा when they know and they are talking about protecting Madai. So एकमुखाक खंय जाल्यार साल्वार करपाक सांबाळपाक आनी हो प्रयत्न जाल्लो. वी हॅव सीन एवरीबडी इज टॉकिंग की वय आतां आमी रानांतूच रावचे, रान डेव्हलप जावपाक गरज ना, हे सगळे आमी जाणा न्ही. हांव CRZ-तूं MLA, म्हाका खूब पोस्ट लागता. हांवें जरी तरी आमी अशें म्हणलें की आमी CRZ-आन आमकां आमगे घर बांदपा जायना, आमकां बिझनेस करपा जायना जाल्यार आमी सफर जाचे अशें करून रावले जाता ना न्ही. CRZ जाल्यार CRZ, वी आर ऑल्सो कंप्लायिंग टू द रुल्स. रान जाल्यार रान तशेंच उरतलें, रान शार करपाक जायना. सो दॅट इज वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. वी कॅनॉट से नो रानांतूं रावचें, रान ऑल्सो हॅज टू बी डेव्हलप, दीस दॅट. ही फिलॉसॉफी चलना. इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड अँड दॅट इज हाऊ द होल Environment Protection Act जे आसा is based on what? Is based on this philosophy. That entire thing is part of this global impact जे आज जाता is because of this, because human is interfering into the natural habitat. जो झोरी आहा, जे उदकाच्यो वाटे आहा, जो कॉरिडोर आहा, हे जेन्ना तूं डायवर्ट करपाक लागलो and when human interference start in the natural course अशें जाता. So this is I think it is high time लोकांक कळपा बरें, 70 लोकांकूय कळपा बरें आनी सगळे गोंयच्या लोकांक आज कळपा बरें की हाऊ दीस गव्हर्मेंट इज ऑलवेज ट्रायंग टू डू समथींग ऑर दी अदर. सो दीस इज हाऊ दीस गव्हर्मेंट इज प्लेइंग आनी ह्या लोकांक क्लियर जाल्ले आतां इलेक्शन्सूय बोगलेर येवची आहा. हाऊ दीस गव्हर्मेंट इज गोइंग टू कन्फ्यूज and create communal disharmony which they have already started. हे सगळे गोंयकार चोयलो, पूण म्हाका दिसता गोंयकारान केन्ना तरी एक फुल स्टॉप घालून एक डिसिजन घेवपा जाय की हो सरकार इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा एंड गोवन्स, हो सरकार इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हो सरकार इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सेव्हिंग एनिमल्स. वायब्रंट गोवा समितीच्या नांवान सरकारान फक्त इव्हेंट करून 2 कोटी रुपयांचो चुरो केलो. गोवा फोरडाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन आरोप केला. वायब्रंट गोवा इव्हेंटाच्या नांवा खाला सरकारान गोंयकारांक फटयल्ल्याचे दुर्गादास कामतीचें म्हणणें. ह्या नांवार हाडपाच्या नांवान सरकारान फक्त सरकारी तिजोरीची लुटमार चलयला अशें दुर्गादास म्हणटा. 2019 मोठ्या दबाज्यान तुमकां सगळ्यांक माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगलें की गोंय सरकार वायब्रंट गोवा समीट करता आनी 500 कोटी वयर इन्व्हेस्टमेंट आमी हांगा हाडटले आनी हजारांनी नोकऱ्यो जनरेट जातल्यो. हे कोणें सांगलें? माननीय मुख्यमंत्र्यान वायब्रंट गोवा समीट 2019. त्यानंतर एक 6 महिन्यानंतर आम्ही RTI घालपाक सुरवात केल्यो.
इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाक तशेंच IPPक RTI आमी घाल्यो इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाक तशेंच IPPक की कितले इन्वेस्टमेंट आयली, कितले प्रपोजल्स आयले, कितल्यो नोकऱ्यो जनरेट जाल्यो इन द वायब्रंट गोवा समिट 2019. कारण सरकारान जवळ 2 कोटी रुपया कॅबिनेट टेबल आयटम हाडून एजेंडा हाडून जवळ 2 कोटी रुपया हे वायब्रंट गोवाक दिले. हाचे नंतर आमी RTI घालपाक सुरवात केल्यो, ते मागीर इंडस्ट्रीक आसूं किंवा IPPक आसूं. मजेची गजाल अशी की अंडर सेक्शन 6(3) ऑफ RTI एक्ट IPP काढून आमचे ऍप्लिकेशन ट्रान्सफर करपाक लागले इंडस्ट्रीक, इंडस्ट्री ट्रान्सफर करपाक लागली IPPक. बेसिकली फुटबॉल चालू जाले, तुम्ही रिप्लाय करा आमचे डेटा आनी हे सगळं फुटबॉलाचे CC आमकां मार्क करताले दोन्ही. सो आमकां खरी दुबाव आयलो की पॅरंट डिपार्टमेंट इंडस्ट्री पैसे गेल्या IPPच्यान. लक्षात दवरात, वायब्रंट गोवा समिट वॉज नॉट ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. दिस वॉज ऑर्गनाइज्ड बाय थर्ड पार्टी, वायब्रंट गोवा फाउंडेशन. आणि थर्ड पार्टी जर समिट कर, तू 2 कोटी रुपये दिता काढून. असेच हे इव्हेंट करून फाटल्या 4 वर्षांत 8,000 कोटी रीण केलाय सरकार. तिजोरीची लूटमार इन नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इव्हेंट करून पैसे खावप. 3 कोटी 4 कोटी म्हणले, पर ते इन्व्हेस्टमेंट हाडपाच्या नांवान इव्हेंट केलो आणि लोकांक दाखयले भुलोवन की वायब्रंट गोवा समिट, वेन एक्चुअली इट वॉज ऑफ वायब्रंट गोवा फाउंडेशन थर्ड पार्टी. थंय तुम्ही 2 कोटी रुपये दिले सरकारान कोणाक तरी पुश करपाक. आणि हाजो सगळो आउटकम कितें जाता, हाजो सगळो आउटकम काल एक रिपोर्ट आयला इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे एडिशन, संडे एक्सप्रेस बॉम्बे एडिशन. हे मेळटा तुमकां गुगलाचेर. UP, Gujarat among top 5 states in new investments. Assam, Goa at bottom. We are at the second last. Investment कितले 3.0 in 22 and 0.8% in 23. We are at the last. We are in bottom 5 at the second last. हे आम्ही बरयना, हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचो रिपोर्ट. कॅप पळयात गोंय सरकार. वी आर इन टॉप बॉटम 5 म्हणजे सेकंड लास्ट आहा आमी. आसाम आमच्या नंतर आहा. मागीर गोंयाक लायटीची समस्या काय नवी न्हय. गोंय वीज तयार करिना, देखून लायटीचो उणाव आसतलो. पूण वीज खात्याचो अहवाल सांगता फाटल्या 5 वर्सां सावन विजेच्या मागणेंत 563 मिलियन युनिटाची वाड पळोवपाक मेळ्ळ्या आनी फुडल्या 5 वर्सांनी ही लायटीची मागणी 4,841 युनिटां मेरेन वाडटली. त्या भायर आतां मेरेन विजेची मागणी पुराय करपा खातीर सरकाराचो खर्च 13.93% वाडिल्लो आसा. 2015-16 सालांत घरगुती कमर्शियल उद्देग शेतकी आनी हेर मळां खातीर 3,420.9 मिलियन युनिट इतली वीज लागताली. आतां हो आंकडो 2021-22 सालांत 3,979 मिलियन युनिटां मेरेन पावला. 563 मिलियन युनिटांची वाड 5 वर्सां भितर पळोवपाक मेळ्ळा. घरगुती आनी उद्देग ह्या 2 क्षेत्रांनी विजेच्या मागणेंत वाड जाला. ही विजेची मागणी तशीच उरची ना, तातूंत भरमसाट वाड पळोवपाक मेळटली. ह्या वर्सा 2022-23 सालांत ही विजेची मागणी 4,241 मिलियन युनिटां मेरेन पावतली. जाल्यार 5 वर्सां उपरांत 2026-27 ही मागणी 4,841 मिलियन युनिटां मेरेन पावतली. चडशी वीज उद्देग क्षेत्राक लागतली. सरकार वीज भायल्या राज्यांतल्यान विकती घेता, देखून ती विकत घेवपाक आनी पुरवठो सेगीत दवरपाक ताका खर्च लागतलोच. विजेच्या खर्चाचे तपशील सांगतात की 2016-17 सालांत वीज पुरवठ्याचेर सरकारान 1,311.79 कोटी रुपया खर्च केल्यात आनी 5 वर्सां उपरांत 2021-22 हो खर्च 1,865.38 कोटी मेरेन पावला. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेंत 249 कोटी रुपया चड खर्च केल्यात आनी ही वाड 13.93% आसा. गोंयांत वीज तयार जायना, विजे खातीर गोंयाक भायल्या राज्याचेर निंबून रावचें पडटा. जे मेरेन गोंयांत वीज तयार जायना, विजेचो उणाव हो आसतलोच, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगिल्लें.
पूण पळोवपाक गेल्यार नियोजन नासतना व्हडले प्रकल्प गोंयांत येतात आनी विजेचो उणाव जावन सामान्य मनशाक लायटीच्या आपालिपाक तोंड दिवचें पडटा. फुडल्या 5 वर्सांनी विजेची मागणी 1000 मिलियन युनिटांनी वाडटली. ही मागणी वीज खातें कशें भरून काडटले हो व्हडलो प्रश्न. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकार. श्रावण म्हयन्यांतली पयली परब म्हटल्यार नागपंचम. सोमारा गोंयच्या चडशा वाठारांनी घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्ती भावनेन मनयली. घराघरांनी नागोबा म्हटल्यार नागराजाची मुर्ती हाडले उपरांत पूजन जालें. नागपंचमी निमतान बच्चे कंपनी लेगीत खूब खोशी आशिल्ली. पळयात नागपंचमीची कांय खिणेचित्रां. श्रावण म्हयन्यांतल्या पयल्या सोमाराक मडगांवच्या दामबाबाच्या देवळात व्हडा भक्ती भावनेन सुरवात जाली. दनपारच्या 12 वरांचेर सुरवात जाल्ली ती रातच्या 12 वरां मेरेन ती चलता. सगळे थळावे लोक व्हडा संख्येन ह्या पयल्या सोमाराक आपली उपस्थिती लायतात.
श्रावण म्हयन्यांतल्या पयली सोमाराक दामबाबा सालांक भक्ती भावान हो सप्ताह करतात. पयलीं हो दुसरी सोमारा जातालो, पयलीं आमची भुरगेपणां हवी. आतां हो दर पयली सोमारा करतात 12 वरांचो, दनपार 12 ते 112. पयलीं अखंड 24 वरां चालो, सकाळचो सुरवात जालो, दुसरी 12 सोंपतालो. आतां त्याचे प्रमाणे लोकांचे आयकून आतां कमी जाला आनी दुसरी सोमारा जाता श्रावणांत. पयली सोमार आज बाबा सोमार आज आमी भक्ती भावान सुरू केला. आतां बैठक सगळी जातली आतां सगळें आमी करता. छत्रपती शिवाजी महाराज गोंय हाडप करपा खातीर न्हय तर गोंयांत जावपी धर्मांतर आनी देवळांची मोडतोड आडोवपाचो यत्न शिवाजी महाराजां कडल्यान जाला अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें. परकी राजवट गोंयचेर अत्याचार करताली, तशेंच देवळांची मोडतोड करताली आनी हें सगळें आडोवपाचें काम शिवाजी महाराजान केलां अशें सुभाष फळदेसायान स्पश्ट केलें. शिवाजी महाराजांनी हे जे त्रास जाता ते पळोवन ही धर्मांतरां रोखपा खातीर शिवाजी महाराजान गोंयांत भितर येवचें पडलें. संजीव सरदेसायाचे तांचो जी कुलदेवता आसा, आमी सप्तकोटेश्वर म्हणटात, त्या देवळाचेर आक्रमण जाता तेन्ना शिवाजी महाराज आयले आनी तांणी त्या देवाची स्थापना केली आनी पुर्तुगीजांक एक इशारो दिलो की हाचे फुडें तुमचे कडेन धर्मांतर किंवा देवळाची मोडतोड जावपाक जायना. आनी त्या वेळा वयल्यान खुबशी आमकां सवलत मेळ्ळी. पुर्तुगीज भिले आयले. शिवाजी महाराज जर गोंयांत कॅप्चर करपा खातीर आयला एक मिसकॉन्सेप्शन जाल्लें आसा की शिवाजी महाराजांनी दुसरे धर्माचेर अत्याचार केले बिलकुल ना. ताणें पुर्तुगीजांक सांगलें आपल्याक जाय तर जाय एका दिसा भितर संपूर्ण गोंय आपूण काबीज करपाक शकता. कारण शिवाजी महाराज जेन्ना महाराष्ट्रांत भितर ब्रिटिशां विरुद्ध लढटाले, शिवाजी महाराज जेन्ना डचा विरुद्ध लढटाले, फ्रेंचा विरुद्ध लढटाले, मोगलां विरुद्ध लढटाले, निजामशाही विरुद्ध लढटाले, आदिलशाही विरुद्ध लढटाले, त्या वेळार गोंय म्हणजे ते कांय नाशिल्लें तांकां. पूण तांणी गोंयाक भूगोलीक आपल्या सत्तेक भितर हाडपा खातीर प्रयत्न करनासतना गोंयचेर जावपी जनतेचेर जावपी अत्याचाराच्या विरोध बंड केले आनी गोंयांत पुर्तुगीजांक स्पश्टपणान सांगलें की आपल्याक फुडलें पावल मारपाक परावृत्त करनाका, तुमी धर्मांतरां बंद करात, देवळां मोडपाची बंद करात. आनी तेन्ना खंय तरी आमकां खूब सुसेग गोंयकारांक मेळपाक लागलो. वा वेळार तेन्ना ती कीट पेटली, ती मागीर मशाल जायत गेली आनी आमच्या गोंयच्या झुजाऱ्यां कडेन एक ताकद आयली, एक बल आयलें आनी तातूंतल्यान हो फुडार चलत गेलो. आमकां आमच्या इतिहासाची जर अभ्यास ना करताय, त्या इतिहासाची जाण दवरून वर्तमान काळांत आमकां कितें करपाक जाय आनी उज्वल भविश्याची मुहूर्तमेढ घालपाक जाय हाचो ताळमेळ उरचो ना. पूण इतिहास अत्यंत गरजेचो आसा. आमचे वंशज कोण आसात, आमी खंयच्यान उपजले आनी आमकां सुटका दिवपा खातीर कोण झुजारे लढले, हो सगळो इतिहास आमकां कळपाक जाय. म्हणून अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयांत नवे उद्देग हाडपाक प्रमोद सावंत सरकार पुरायेन अपयशी थारला असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासान केला. राज्यांत नवे उद्देग हाडपाची भाशा करपी गोंय सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत कितें केलां तें सांगचें अशें वेंझी म्हणटा. उद्देग हाडपी राज्यां मदीं आमचो सकयल्ल्यान दुसरो नंबर लागता, देखून पयशे मोडून इव्हेंट करचे शिवाय सरकारान आनी कांयच केल्लें ना अशें वेंझीचें म्हणणें आसा. आज जो रिपोर्ट जो दिसती पडटा, इट इज शोईंग दॅट बॉटमासून सकयल्यानसून टॉप 5 न्ही गोवा इज सेकंड फ्रॉम द बॉटम, म्हणजे सेकंड लास्ट टेस्ट जाता तशें. आनी इट इज शोईंग 0.8 वेर पर्सेंटेज इज कन्सर्न. आनी यूपी इज शोईंग फर्स्ट 16.2 and 12.8%. सो ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आमी चयला कितलीशी चर्चा, सगळे डिपार्टमेंट दे टॉक अबाउट ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आनी जितले आज इव्हेंट चलता तेंगेले, जितले PRचे पयशे मोडटा, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली ग्रोईंग द बिझनेस. पूण बिझनेस ग्रोईंग जाल्यार खंय यू आर सेकंड फ्रॉम द बॉटम, सकयल्यान तुमी या. सो हो सरकार आनी गोंयकारां आज कळपा बरें की क्लियर सकयल्यान सेकंड म्हणचे हो सरकारान प्रमोद सावंता एज अ चीफ मिनिस्टरान अंडर has not done anything and not executed anything correctly. सारकी एक्झिक्युशन जालें ना की गोंया लिफ्ट करपाक, गोंय इंडस्ट्रीज हाडपाक. लास्ट 5 ते 7 वर्सां गोंय इंडस्ट्रीज येवंक नाय. There is nothing that Goa Investment Promotion Board has successfully done to ensure that our ranking is going up. So we are second from the bottom. आणि next 3-4 years कांय जावचें ना, बिकॉज लास्ट 5 वर्स कितें केल्लें ताजे रिजल्ट दिसती पडटा आशिल्लो 23 2022
2021 2017 जे कॉमेस केल्ले जेन्ना सरकार आयिल्लो तेन्ना ते 5 वर्सांचो फोड आज दिसती पडटा. सो 5 वर्सां कांयच करूंक ना तेमी. सो 2023 यू कॅन सी द रिझल्ट. आतां करतले ते मागीर आनी केन्ना येतली. सो हेजे कळून येता की गोंयचो युथाचो फ्युचर इज नॉट सिक्युर्ड. गोंयचो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्युर्ड. गोंयचो इन्व्हेस्टर्स जे गोंय येवपा दे आर नॉट हॅपी टू कम हियर बिकॉज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. कित्याक हो गव्हर्मेंट जावन हा कमिशनाचो सरकार. हो कमिशन घेवन हिंग आज IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड चलोवपाक सोदता आनी ताका लागून हे रँकींग म्हणया. बिकॉज नो बिझनेसमॅन वूड लायक टू कम हियर अँड स्पॉयल देअर हँड्स बाय कमिंग हियर बिकॉज हो सरकार जावन हा कमिशन सरकार. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेंच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.